टॅक्सीकारांची दादागिरी खपोवन घेवचेना पर्यटन क्षेत्रातले हेर जाळवंतदारांक मारप वा हेर तरेचे बेकायदेशीरपणान केल्यार तांचेर कायदेशीर कारवाय करपाक फाटीफुडें पळोवचो ना अशी ताकीद मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या। बुधवारा ओशन ओडिसी क्रुजांतल्यान एमपीटी बंदरांचेर आयिल्ल्या अमेरिकेच्या पर्यटकांक क्रुजांतल्यान देंवल्या उपरांत बसीन वचपाक दिनासतना थेट तांकां परत तांच्या क्रुजांत परत धाडपाच्या घडणुके विशीं बुधवारा टूर ऑपरेटरांनी मुख्यमंत्र्याची भेट घेवन तांच्या कानार ही बाब घातली। ह्या वेळार तांणी टॅक्सीकारांच्या ह्या स्वभावाचो निशेध केला, जाल्यार थळावो पुलीस अधीक्षक समीर शेख हांणी टॅक्सीकारांक आनी पर्यटकां मदीं जाल्ल्या गैरसमजाक लागून हो प्रस्न उप्रासला अशें म्हणलां। वास्को एमपीटीच्या गेटीचेर वादग्रस्त परिस्थिती निर्माण जाल्या। कोळशाची येरादारी जावची न्हय ताका लागून समाज वावुरपी शंकर पोळजी आनी थळाव्या लोकांनी एकठांय जावन एमपीटीची गेट बंद केल्या। कोळशाची येरादारी वास्को शारांतल्यान जावपाक दिवचे नात अशें समाज वावुरपी शंकर पोळजी हांणी सांगले। सुवेवस्था हातांतल्यान भायर गेल्ल्यान वास्को पुलिसांनी घडणूक थळार धांव मारली। गोय हे एक पर्यटन राज्य आनी हालींच उच्च न्यायालयान राती 10 उपरांत चलपी म्युझिकांचेर काडिल्लो आदेश हो स्टेट होल्डर्स आनी राज्य खातीर एक आडखळ आसा अशें मत आदलो मंत्री चर्चील आलेमांवान उक्तायलें। गोंयची संस्कृताय हे राज्या परस सामकी वेगळी आसा। हांगा नृत्य तशेंच स्टेज शो म्हळ्यार आमच्या संस्कृतायेचो मुखेल घटक अशें चर्चील म्हणटात। देखून ह्या सगळ्यांचो परिणाम खेळ तियात्राचेर जावं येता अशें म्हणीत चर्चिलान खंत उक्तायली। तशेंच मायनिंग बंद जाल्या उपरांत गोंया खातीर पर्यटनांतल्यानूच चडशी येणावळ येता। देखून आपणे मुख्यमंत्र्या कडेन ह्या विशीं उलोवन विधानसभेच्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशांचेर खास विधेयक हाडपाची मागणी केल्ल्याचो चर्चिलान ह्या वेळार सांगलें। उच्च न्यायालयाच्या आदेशा विशीं खेळ तियात्राकारांनी रवींद्र भवन मडगांवांत ह्या विशीं निवेदन दिल्या उपरांत चर्चील उलयतालो। पोरणे गोंय बेकायदेशीर बांदकाम प्रकरणात रिप्लाय फायल करपाक केंद्रान वेळ मागून घेतला आनी कोर्टान तांकां 10 जानेवारी मेरेन वेळ दिला अशी माहिती ॲडव्होकेट साहिल सरदेसायान दिली। ह्या प्रकरणात सेव्ह ओल्ड गोवा ॲक्शन कमिटी ह्या बिगर सरकारी संघटनेक हस्तक्षेप करपाची परवानगी दिल्ल्याचें कळटा। ह्या विशींची सुनावणी 10 जानेवारी मेरेन फुडें धुकल्ल्या। गोंयांत चलिल्ल्यो सगळ्यो बेकायदेशीर गजाली सोदून तांचेर कारवाय करपाची मोहीम चालीक लायल्या अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिल्या। डान्स बार जावं वा आनी कसल्या तरेची बेकायदेशीरपणां पर्यटन खातें आनी पुलीस मेळून ह्या बेकायदेशीर गजालींचेर कारवाय करपाक तयार आसात आनी कारवाय करपाक लागल्यात अशें मुख्यमंत्री सांगता।
मुळाव्या शाळेतले शिक्षक आणि LDC मिळून 212 पदा खातीर 12,842 अर्ज आयल्यात। शिक्षकांच्या पदा खातीर शेनवारा जाल्यार LDCच्या पदा खातीर आयतारा परीक्षा जातली। शिक्षण खात्याचे संचालक शैलेश जिंगडे हांणी ही माहिती दिली। शिक्षण खात्यात कायमस्वरूपी पदांची भरती जावपाची आसा। मुळान शाळेतल्या शिक्षकांची 142 पदां जाल्यार LDCची 70 पदां भरपाची आसात। शिक्षकांच्या पदा खातीर 2073 अर्ज आयल्यात। त्या भायर LDCच्या पदा खातीर 10,769 अर्ज आयल्यात। शिक्षकांच्या पदा खातीर शेनवारा 17 तारखेक 2:30 ते 5:30 या वेळेंत परीक्षा जातली। LDCच्या पदा खातीर आयतारा 18 तारखेक परीक्षा जातली। परीक्षे खातीर कुजिरा आनी ताळगांव ही 2 केंद्रां आसात। ज्येष्ठ नागरिकांच्या सुरक्षे खातीर काणकोण रेल्वे स्टेशनाचेर एक्सप्रेस रेल्वे थांबोवची अशी मागणी करून काँग्रेस पक्षान आंदोलन चालू दवरलां। तशेंच जाता तितले बेगीन हो प्रस्न सुटावो करचो अशी मागणी काणकोणचो काँग्रेस पक्षाचो अध्यक्ष जनार्दन भंडारीन केल्या। ह्या आंदोलना वेळार काणकोणचो मामलेदार मनोज कोरगांवकर, दक्षिण गोंयचो उपअधीक्षक गुरुदास कदम, कोंकण रेल्वेचे रिजनल ट्रॅफिक ऑफिसर सुनील नाडकर उपस्थित आशिल्ले। फाटली 5 ते 10 वर्सां शेतकार शेती वेवसायांकडल्यान पयस गेल्यात। ताका उदकांत स्त्रोत विभाग आनी शेतकी विभागाच्या माध्यमांतल्यान परत शेती वेवसाय करपाक आदार दितलो। तशेंच युवा पिळगेक शेती वेवसाय आवड निर्माण करप गरजेचें होच मुखेल उद्देश घेवन बिरेस्तारा सांग्यार उदका स्त्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकारान शेतकारां वांगडा बसका घेतली। ह्या बसके वेळार शेती वेवसाया खातीर उदक सोडूंक नाशिल्ल्या कार्यकर्त्यांचेर सुभाष शिरोडकार उतरांचो फोग काडलो। ह्या बसके वेळार सांगेचे आमदार आनी समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय, उदका स्त्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकार आनी हेर कर्मचारी हाजीर आशिल्ले। कोयराचो प्रश्न केन्ना सोंपचो ना, मात सगळ्यांनी जर कोयरांच्या डब्यांनीच कोयर उडोवन सक्तीचें केलें जाल्यार हो प्रश्न सुटावो जावपाक मजत जातली अशें मांद्रेचो आमदार शेत आरोलकार हांणी म्हणलें। बिरेस्तारा मांद्रे पंचायती वतीन कोयरांच्या गाडयांचे तशेंच कोयराच्या डब्यांच्या उद्घाटना वेळार तो उलयतालो। ह्या वेळार सरपंच अमित सावंत तशेंच हेर पंचायत वांगडी हाजीर आशिल्ले। ओव्हरब्रिज बांदपा खातीर दिवचलच्या पिराची कोंड वाठारांत तयार केल्लो सर्व्हिस रोड येरादारेक असुरक्षीत आसा अशी वाहन चालक आनी लोकांची कागाळ आसा। भिरांकूळ अपघात टाळपा खातीर सर्व्हिस रोडांचे फावो ती उपाय येवजण करची अशी मागणी लोक करतात। राज्य महामार्गा खाला दिवचलच्यान वचपी बायपासांचें काम सध्या झुजा पावड्यार सुरू आसा। ओव्हरब्रिज बांदपा खातीर सध्या पिरांची कोंड वाठारांत दिवचलच्यान लाडफेच्या दिकेन वचपी रस्तो कापतात। ताका लागून थंय सर्व्हिस रोड केला। ह्या रोडा वयल्यान सध्या येरादारी सुरू आसा।
यानफुडें टॅक्सीकारांची दादागिरी कशीच खपोवन घेवचे नात. पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन शिटकावणी दिल्या. पर्यटकां खातीर एम्पिटेत कावंटर सुरू करतले तो चालू उरतलो अशें ताचें म्हणणें. एपाचेर आदारीत टॅक्सी सेवेक विरोध करपी टॅक्सीकार आपूण सारके आसात अशें सांगतात. जाल्यार बुधवारा वास्को जाल्ले घडणुके विशीं तांणी स्पश्टीकरण दिवपाची गरज आशिल्ल्याचें रोहनाचें म्हणणें. संवसारीक परिस्थिती आनी आंतरराष्ट्रीय पेट्रोलांचे दर पळयल्यार हेर देशां परस आयज भारतांत पेट्रोलांचे दर सगळ्यांत उणे आसात. नोव्हेंबर 2020 ते नोव्हेंबर 2022 ह्या काळांत कच्च्या तेलांच्या सरासरी दरांत 102% वाड जाल्या. पेट्रोलाचे दर फक्त 18.95% रुपयांनी वाडला, तर डिझेलाचे दर 26.5% वाडला. सामान्य लोकांक सुटका मेळोवपा खातीर केंद्र सरकारान फाटल्या वर्सा नोव्हेंबरांत आनी अंदू मे म्हयन्यांत 2 फावटी वॅट उणो केला. थोड्या राज्य सरकारांनी पेट्रोल आनी डिझेलाचेर हो वॅट उणो केला. मात अजून 5 राज्यांनी कसलोच कर उणो करूंक ना अशें हरदीपान ह्या वेळार सांगलें. ई ऑक्शनात दिवचलचो मायनिंग ब्लॉक आपणा कडेन दवरपाक वेदांता कंपनीक येस मेळयिल्ल्यान सेजाच्या कामगारां मदीं उमेदीचें ल्हार पातळ्ळां. दिवचलची मायन वेदांताच्या ताब्यांत आयिल्ल्यान कामगारांची आस्त आतां वाडल्या. मजगतीं बिरेस्तारा घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत कामगारांचे कायदो सल्लागार आदवोगाद अजय प्रभुगांवकर हांणी दिवचलचो मायनिंग ब्लॉक वेदांताच्या ताब्यांत आयिल्ल्यान सरकार तशेंच खण खात्याक धन्यवाद दिल्यात. ह्या वेळार कामगार संघटनेचे पदाधिकारी हजीर आशिल्ले. गुजरात पुलिशेन साकेत गोखले केल्ल्या अटकेचो गोंय तृणमूल काँग्रेसीन खर निशेध केला. कसलीच पूर्व कल्पना दिनासतना गोखलेक केल्ली अटक नेमाच्या आड आशिल्ल्याचें तृणमूल काँग्रेसीचो फुडारी राजन पिनेलो सांगता. जरी आमी गुजरात वेंचणुकेंत वांटेकार जाले तरी लेगीत भाजपाची कारस्थानां उक्ताडार हाडपाची संद सोडचे नात अशें ताचें म्हणणें. बिरेस्तारा ठाणे कोपाड्ड्या रस्त्याच्या कामाचे शुभारंभ पर्येचे आमदार दिव्या राणी हांणी केला. पावसाच्या दिसांनी रस्त्यार व्हड प्रमाणांत उदक सांसून राविल्ल्यान येरादारीची कोंडी जाताली. ह्या संबंदीत सरकाराक धाडिल्ल्या प्रस्तावाक मान्यताय मेळ्ळ्या आनी वट्ट 65.5 लाख निधी मंजूर केला अशें आमदार दिव्या राणी हांणी सांगलें. जाल्यार कोपाड्ड्या 70 बेगोबेग रवींद्र भवन उबारपाचें आसा. हे बद्दल मुख्यमंत्र्या कडेन उलोवप जालां अशें रस्त्याचो शुभारंभ केल्या उपरांत आमदार दिव्या राणीन सांगलें.
सर्वोच्च न्यायालयाचो निर्णय हे मेरेन महाराष्ट्र आणि कर्नाटक ह्या दोन राज्यांत एकमेकाच्या प्रदेशाचेर दावो करचो न्ही असो निर्देश गृहमंत्री अमित शाह हांणी दिल्यात. महाराष्ट्र आणि कर्नाटका मदलो सीमा प्रश्नाचेर तोडगो काडपा खातीर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी दोनूय राज्याच्या मुख्यमंत्र्यां वांगडा बुधवारा बसका घेतली. ह्या वेळार दोनूय राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी आपले म्हणणे तांच्या मुखार दवरले. त्या उपरांत शिमेचो प्रश्न सुटावो करपा खातीर दोनूय राज्याच्या तीन मंत्र्यांची एक जोड समिती तयार करून ह्या विशीं चर्चा करपाचो निर्णय घेतला. कर्नाटकाच्या मुख्यमंत्र्यान महाराष्ट्रांतल्या सांगली आनी सोलापुरांतल्या कांय गांवांचेर दावो केला. ते खातीर सीमेचो प्रश्न परत एकदा तापिल्ल्याचें पळोवपाक मेळ्ळें. जर कोणी मद्यपान केला जाल्यार ते मरतलेच अशें बिहाराचो मुख्यमंत्री नितीश कुमार हाणें म्हटलां. बिहारच्या सरण जिल्ल्यांत मंगळारा बिखारी सोरो पिल्ल्यान आतां मेरेन 39 जाणांक मरण आयलां. खूब जाण अजूनय हॉस्पिटलांत उपचार घेतात. ह्या फाटभुंयेर बिहार विधानसभेत लेगीत गोंधळ जालो. विरोधकांनी मुख्यमंत्री नितीश कुमाराच्या राजीनाम्याची मागणी केली. शिवाय बिहारांत केल्ली दारू बंदी काडून उडोवची अशी मागणी केल्या. विरोधकांच्या ह्या मागणीचेर नितीश कुमार बरोच तिडकला. सगळ्या पक्षांच्या एकमतान बिहारांत 2016 दारूबंदीचो कायदो केलो आसतनाय विरोधक ही बंदी उठोवची अशी मागणी कशी करपाक शकता असो प्रश्न नितीश कुमारान केला. बिहारांतल्या दारूबंदीचो बचाव करताना नितीश कुमारान अधिकाऱ्यांक बरीच रक्कम खातीर सोरो विक्रेती गुंतिल्ल्या गरीब लोकांक धरचे न्हय अशे निर्देश लेगीत दिल्यात. भारत ही सगळ्यात नेटान वाडपी अर्थवेवस्था जावन आसा. तशेंच उण्या चलन वाडीची पातळी आशिल्ल्यान स्थगिती जावपाची लेगीत भिरांत ना अशी माहिती अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी बुधवारा लोकसभेत दिली. अमेरिकी डॉलरा मुखार रुपयाचें मोल उणें जावचे विशीं उलयतना हेर सगळ्या चालना परस देशी युनिट वाडत आसा अशें सांगलें. गोंयच्या पंगडाक खेळपी अर्जुन तेंडुलकरान पयलेच रणजी मॅचींत शेकडो मारला. ताचो बाबा सचिन हांणी आपले पयले रणजी मॅचींत 35 वर्सां पयलीं शेकडो मारिल्लो. अर्जुनान राजस्थाना आड 7व्या क्रमांकाचेर खेळटाना 12 चौके आनी 2 छक्के मारून 207 बॉलांनी 120 काडल्यात. कामगाराचो दिसावडो उण्यांत उणो 750 रुपया करचो अशी मागणी अखिल भारतीय ट्रेड युनियन काँग्रेसीन केल्या. खणी बेगिनात बेगीन सुरू करून पयलीं कामगार आशिल्ल्या कामगारांक कामार घेवपाची मागणी संघटनेन केल्या. मेळपाक जाय अशी मागणी केली. तशेंच गोंयच्या बेरोजगारांचो दर देशा परस 3 पट चड आसा अशें म्हणीत आयटकाचो सरचिटणीस क्रिस्टोफर फॉन्सेकान सरकाराचेर फोग काडलो. तशेंच म्हारगाय आनी संस्थात्मक म्हारगाय नियंत्रीत करपाचें आवाहन लेगीत फॉन्सेकान ह्या वेळार केलें.
फुडल्या पिळगेन प्रदूषण मुक्त वातावरणात श्वास घेवचो, जिणेंत बरी प्रगती करची तशेंच बरे भलायकेन आपली जीण सारची हाका लागून हवा नितळ दवरप ही आमची प्राथमिकताय आसा अशें विधान भारताची राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी केलें. बुधवारा राष्ट्रीय उर्जा संवर्धन दिसा निमतान दिल्लीच्या विज्ञान भवनात आयोजीत केल्ल्या कार्यावळींत ती उलयताली. ह्या वेळार विज्ञान भवनात राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांच्या हस्तुकीं एनर्जी एफिशियन्सी ब्युरोन तयार केल्ले ईव्ही यात्रा हो मोबायल पोर्टल लेगीत लॉन्च जालो. ताळगांव दुर्गावाडी विठ्ठल मंदिरान वार्षिक सप्तक साजरो केलो. मंगळारा दनपारच्यान 12 वरांचेर सप्तकाक सुरवात जाल्ली आनी बुधवार दनपारां 12 सप्तकाची सांगाता जाली. देवळान 2 दीस भजन आसता. वाड्या वयले लोक पंगड करतात. पुराय 2 दीस प्रत्येक पंगडान 2 वरांचें भजन करपाचो पार आसता. अशा तरेन वार्षिक पद्दतीन दुर्गावाडी ताळगांव विठ्ठल मंदिरांत वार्षिक सप्तक साजरो जालो. कर्नाटकाचो मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मय गोंया वांगडच्या म्हादयवादांत कर्नाटकाच्या हितांचें रक्षण न केल्ल्याचो ठपको काँग्रेसीचेर लायलो. म्हादय प्रकल्पा खातीर काँग्रेस जापसालदार आनी पक्षाची सुप्रिमो सोनिया गांधी गोंयांत प्रचार करीत आसतना उदकाचो एक थेंब लेगीत कोणाक दिवचे नात अशें म्हटिल्लें देखून ह्या सगळ्या वादाक काँग्रेसूच जापसालदार आसा अशें बोम्मय ह्या वेळार म्हटलें. केरी सत्तरींतल्या अंजुणे आनी दिवचलच्या आमठाणे धरणांत नुस्तेमारी खात्याचो मंत्री निळकंठ हळर्णकारान ल्हान नुस्तें सोडलें. ह्या वेळार नुस्तेमारी खात्याचे संचालक शमिला मोंतेरो आनी हेर अधिकारी हाजीर आशिल्ले.